पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीवंत बाबा भयणीनो, आयज जावन आसा क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार सेवा धर्माच्या वावराक भेटयलोलो आयतार. दर एक सेवा धर्मीक वरोस देवान आमा मनशाचे सोडवणी पासत केल्ल्या ओजापांचो उगडास हाडटा आनी सेवा धर्मान परगट जातोलें देवाचें उतर आमचें जिवीत न्हवसरून सोरवणदाराचे येण्याक पुर्तेपणी तयार जावंक उजवाड दिता. सर्वेस्पराचो मारोप तयार करात. हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनान दवरून सोमयाक घेवंक ताची वाट तयार करूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं विस्वासान मागुया. सर्वेस्पराचो मारोप तयार करात. आनी सर्वेस्पराचो मारोप म्हटल्यार ताचे वाटेन आमी चलूंक जायते फावट ताचे वाटेन आमी चलूंक ना देखून आमची चुकी ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. देव आपली काकलूत आनी प्रमाणीकपण फाकोवन आपले मोहिमेच्या पोजोलान खुशालकायेन इस्रायलाक वाट दाखयतलो. सोम्या जेजू देव बापाची काकलूत आनी प्रमाणीकपण जिन्सा भासांनी आमी अनुभवलां. पूण हीच काकलूत आनी प्रमाणीकपण एकामेका सवे दाखोवंक आमी पाटी उरल्या. आमकां बोगोस सोम्या काकुतकर अदीक श्रेश्ठ ते तुमी सदांच विचून काडूंक तुमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडो म्हूण आनी तुमची जाणवाय आनी ओळख खोल जावं म्हूण हांव मागतां. क्रिस्ता जेजू आमच्या जिवितान बरें आनी श्रेश्ठ ते विचून काडूंक तुवें आमकां शिकयलां. पूण हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदोन आमी चुकीचे वाटेर आमची पावलां घातल्यान. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकुतकर सर्वेस्पराचो मारोप तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात. सोम्या जेजू आमचो सोडवणदार जावन आमचें मन बदलूंक आनी तुजी सोडवण जोडूंक तूं आमकां आपयताय. पूण आमचे सवे आसलोले गर्वाचे आनी आपस्वार्थाचे दोंगर मोडूंक आनी ल्हानवीकपणाची नीट वाट दवरूंक आमी वावरूंक ना. आमकां बोगोस सोम्या काकुतकर सौर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. प्रार्थुया. कोमनिदादेच्या इंतेसां खातीर आमी मागुया. तशेंच मेलिनो आनी आलिशा आयज लग्न संस्कार समारंभता तांकांय काजारी जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावंक मागुया. सासणाच्या आनी काकूत सारा देवा, तुज्या पुताक आमी दामी मेळूंक वेता. संवसारी कोन्यो आमची वाटेर आडकोड जायना जावच्या सर्गेचे जाणवायेन आमची मनां उसवाडाय. एक बरी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोड चलयताय सासणाच्या सासणाक. बारूक प्रवदेच्या पुस्तकावेले वाचप.
जेरुजाल्या तुझे दुखीचे आनी खोतीचे आंगले काडून उडोय. सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबिताय न्हेसून ये. तुका गुटलावून देवाच्या प्रामाणीकपणाचो मान घाल. सासणांक जियेता त्याच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार घाल. कित्याक मोलबाखाल राष्ट्र आसात तितल्याकूय देव तुजो पोरजो दाखोवंक सोदता. कित्याक प्रामाणीकपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं नांव रूप हें नांव देव तुका सासणांक दितलो. उठ जेरुजाल्या आनी उंच दोंगरार चडून वच आनी उदेतीक तुजे दोळे लाय. भोव पवित्र देवाच्या हुकुमान अस्तवेच्यो आनी उदेतीच्यो तुज्यो पूत धुवो नव्यान एकटवल्यात त्यो पळय. देवान आपलो उगडास केलो देखून ती सगळीं आनंदान भरल्यान. तुका सोडून गेल्ली तेन्ना पांयांनी चलून ती गेल्ली आनी दुस्मान तांकां आंबडून व्हरतले जाल्यारूय तरी आतां देव तांकां राजकुमारा भाशेन वैभवान पोत्तून हाडटा. दर एक पर्वत आनी सदां थकतले दोंगर कातरून उडोवचे म्हूण आनी जमीन सपोर्ट करची सगळी फालकी भरून हाडची म्हूण देवान फरमायलां. हे पोरी देवाचे मोहिमेच्या पोरजोलान इस्रायल भिरांती विनेत चलोवंक पावतलो आनी देवाच्या हुकुमान सगळीं रानां आनी परमलीत झाडां इस्रायलाक आपली सावली दितली. कित्याक देव आपली काकलूत आनी प्रामाणीकपण फाकोवन आपले मोहिमेच्या पोरजोलान खुशालकायेन इस्रायलाक वाट दाखयतलो. देवाचें उतर हे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजपां केली. सगळीं म्हणुया, आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजपां केली. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान पोत्तून हाडली तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशलकायेन हांसली आमची तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एकसारकी सुटलीं गितां. जबाब, आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजपां केली. ओन बावटी लेगून म्हणोंक लागले, कसली कसली अजपां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नान. होय, व्हड व्हड अजपां सर्वेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां सदोसान मुरगोटली. जबाब, आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजपां केली. जशें नेगेबान उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक पोत्तून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी मोमतात ती गायनां गावून कोत्तात लुणी. जबाब, आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजपां केली. वेता वेता तुका बरीच चल्ली, हातान घेवन वोमचें बी. येता येता गितां गावून आयली, माथ्यार मारून पंसाचे बरें. जबाब, आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजपां केली. भाग्यवन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, हांव तुमचे पासत प्रार्थना करतां. तितलेय पावटी खुशालकायेन तें करतां. कित्याक तुमी शुभ वर्तमान आयकलें त्या दिसा हांव तें आयज पर्यंत तें परगटून तुमी म्हाका आदार दिला. जाणें तुमचे मदें हो बरो भाव सुरू केला तोच क्रिस्ता जेजूचो दीस हे पर्यंत. हो भाव शांती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. जेजू क्रिस्ताच्याच काळजान तुमचो सगल्यांचो हांव कितलो मोग करता ताचो गोवाय देव. अदीक श्रेश्ठ तें तुमी सदांच विचून काडून
तुमचो मोग ओदीक आनी ओदीक वाडो म्हूण आनी तुमची जाणवाय आनी ओळख व्हड जावं म्हूण हांव मागतां. हे बरी निर्मळ आनी निरपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी तयार आसतल्यात. तेन्ना जेजू क्रिस्त आमचे सोबें उत्पन्न करता त्या प्रमाणीकपणाच्या फळांनी देवाचे मोडणेक आनी वाखाणणेक तुमी भरोन येतल्यात. देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तिबेर सेजाऱ्याच्या राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोंच पिलात जुदेयाचो राजपाल आसतना हेरोद गालिलियाच्या उपराजा आसतना ताचो भाव फिलीप युतेरिया आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपराजा आनी लिसानिया आबेलनियेचो उपराजा आसतना आनास आनी कायफास पोरोम यादनीक आसले तेन्ना जुआवांक जाकारियासाच्या पुता ओरोड्यान सर्वेस्पराचे मुतोर पावले. जॉर्दाना लागसार गांवांनी वचून पातकाचे बोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचे स्नान परगोटीत तो भोंवलो. इजायास प्रवादाच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे हें जालें. तें अशें तो ओरोड्यांत आड्डोडटेल्याचो ताळो सर्वेस्पराचो मारो तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. दर एक फालकें बरोवन येतलें, दर एक दोंगर आनी पर्वत सकयल पडटलो, वांकडे तिंकडे मारूंक नीट जातलें. गुण्या फातराचे आसात ते सुडसुडीत जातले आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आयज आमी आदवेंताच्या दुसऱ्या आयतारा पावल्या. आयज दुसरी वात, शांतीची वात आमी पेटयल्या. आनी हे भाशेन आयचो विशय म्हणटा सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. आनी हो ताचो मारोग तयार करूंक सडवंडराक घेवंक तयार रावूंक आमकां आयचो सेवादोन उलो करता. तशेंच आयज सेवाधर्मीक वावराक भेटलेलो आयतार आनी देवाचें उतरां आमकां देवाचीं ओजापां परगट करता. आनी तीं देवाचीं ओजापां आमी ओळखून घेवन देवाक वाखाणूंक गरज. देवाची वाट पळोवन रावूंक गरज, देवाची वाट तयार करूंक गरज. देखून सेवाधर्म आमकां देवाची वाखाणणी आनी तुस्त करूंक आपयता. देवान आमचे तांय केल्ल्या ओजापां खातीर देवाक वाखाणूं.
देवाक दिनवासून देवाची तुस्त करूंक आनी वाखाणणी करूंक आमकां आपयता. तर आयज खेरीत भाशेन देवाचें उतर आमकां सांगूंक सोदता. शांती शांती म्हणून आमी नारे गाजयले जाल्यार शांती येवची ना. देवा देवा म्हणून आमी वयल्या वयर व्हडल्यान बोबाट केल्यार भोगती वाडची ना. जें काम वावर आमी करतात आमच्या घोराब्यांनी, शेतांनी, भाटांनी वो कचेरींनी, थंय आमी प्रामाणीकपणान वावरूंक जाय. असो आयचो संदेश आयची वाचपां आमकां दिता. आडसाय करिनासतना, गुणगुणून वो लॉंच घेयनासतना वावुरल्यार आमकां आनी आमच्या बरोबरच्यांकूय शांती भोगूंक मेळटली आनी आमच्या खासगी तशेंच कुटुंबीक भोगती वरवीं मोहिमा मेळटली. तर आयचे ही वाचपां आमकां प्रामाणीकपणान शांतीन जिवूंक उलो करता. त्याच बरोबर प्रामाणीकपणान शांतीन तर आमी जियेता आमची भोगती देवा थंय वाडटली. प्रामाणीकपण जियेल्यार शांती येतली आनी भोगतीन जियेल्यार देवाची मोहिमा आमकां मेळटली. तर हे गुण देवाचे वाटेचे राज हो मारो तयार करूंक ही तत्वां गरजेची. प्रामाणीकपणान जियेल्यार सगल्या मदें आमचे मदें शांती आसतली. आडकां नाडकां नाड बुदी केल्यार, लॉंच घेतल्यार आनी हे भाशेन करप्शन करून जियेल्यार आमचे मदली शांती बिगडटली. भोगतीन जियेल्यार देव आमकां आमचे भोगतीचें इनाम, देवाची मोहिमा भोगूंक आमी पावतले. तर ही दोनूय तत्वां आमच्या जिवितांत जिवूंक आमकां करपा मागुया. सर्वेस्पराचो मारोग आमी तयार करता आसतना आमच्या जिविताचो मारोग आमी तयार करुया आनी जिवितांत प्रामाणीकपणान जिवूंक वावरुया, भोगतीपणान जिवूंक वावरुया. आनी प्रामाणीकपणान आनी भोगतीपणान आमी जियेल्यार आमी भिरांत ना, सर्वेस्पराची मोहिमा आमी भोगूंक पावतले. तर आयच्या दिसा हे देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी पळयलां. रोमकाराचे चिटीन आमकां आस्वासन मेळटा. जे कोणाक ताणें आपोवणें केलां ताका ताणें आपणाक मानवलोली केल्यान आनी मानवलोली केल्यान तांकां मोहिमेमतूय केल्यान. तशेंच आयज फिलिपकारांची चीट आमकां उगडास करता, खुशालकायेन आमची प्रार्थना करूंक. जशें बागेवन पावल म्हणटा, हांवें तुमचे खातीर मागलें आनी मागीत आसा, तशेंच आमी एकामेका खातीर मागूंक जाय. निर्मळ आनी निरपराधी जिवीत जिवन बरें तें विंचून काडून देवाक मानता तसलीं फळां जेजू आमचे सगळे उत्पन्न करतलो आनी अशी देवाक मेळटली मोहिमा आनी वाखाणणी. तर आयचे दुसऱ्या चिठींतल्यानूय आमकां देवाक मानता ते भाशेन जियेतले जाल्यार निर्मळ आनी निरपराधी जिवीत जिवूंक आमकां आपयता. तशें पयलें वाचपान म्हणटा, सगळे दोंगर मोडून उडयात, सगळीं फालकां भरून काडात आनी ह्या वरवीं जमीन सोपाट जावनी, सर्वेस्पराचो मारोग नीट जावनी. तर आमच्या जिवितान नीट जिवीत जिवूंक ही जावन आसा आमकां तत्वां. निर्मळ निरपराधी जिवीत जिवन सर्वेस्पराचो मारोग तयार करूंक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान इजायास प्रवादी सांगता तें खरें जातलें. जो बातीस उपदेश हाचो उगडास हाडटा, तो वरोण्यात धाडटलो एक ताळो सर्वेस्पराचो मारोग तयार करूंक आनी आख्खे मनीसकळ देवाचें तारण पळयतले. तर हो मारोग कसलो काय? आयच्या दिसा सर्वेस्पराचो मारोग तयार करूंक आमकां आपयल्यान हो मारोग कसलो? हो मारोग जावन आसा स्वताचो, नितीचो, बोरवाशाचो. तर ह्या मार्गान चलून आनी प्रामाणीकपणान वावरून शांती फावो जावंक
आमी सगळीं असले दिशेन वावरूंक आमकां पयल्यान. तोरेंच करून जेजू तूं आमचे शिराव म्हूण जेजू लागीं मागुया. प्रामाणीकपणान वावरूंक काळजांतान देवाची भोक्ती करूंक तूं आमकां सांगात गो. तूं आमकां आमच्या जिविताची वाट, आमच्या जिविताचो मारो तयार करूंक आमची सांगातां राव. तर आमच्या जिविताचेर नदर मारून खंय आसा आमच्या जिवितांतली फालकां वो फालकी वेलीस, खंय आसा आमच्या जिवितांतले दोंगर जे आमच्या जिवितान आमकां वायटाक पावयता, इसवणपणाक पावयता. तो दोंगर आमी मोडून उडोवं, ती फालकां आमी भरून काडूं आयच्या दिसा जेजू आमची सांगातां राव म्हूण मागुया. आनी हे तरेन सडवंडराक घेवंक आमी तयार जावया. सडवंडराचो मारोक आमी तयार करुया. आनी हो मारोक तर आमी तयार करता सगळे मनीसपण ताची सडवण देखतेले, पळयतले. तरेच करून आमकां ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान जण एकल्याक करपा मागुया. आमच्या जिविताची वाट कसली जाल्या गाय, आमच्या जिवितान कितें वांकडें तिंकडें आसा गाय, आमच्या जिवितान कसले दोंगर आसा गाय, कसली फालकी आसा गाय, ताचेर आमी नदर मारूंक आमकां आपयता. आनी आमच्या जिविताचो मारो तयार करूंक हो आयचो सेवादोर सडवंडराची वाट तयार करून सडवंडराक घेवंक आमची मनां काळजां प्रामाणीकपणान तयार करूंक, नितळ निर्मळ जिवीत जिवंक तयार करूंक आमकां हुस्कायता. तरोच जावन आमचो हुस्को नातालाची परब कोण्या दोबाच्यान समोर आनी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयार रावंक असलेच बोरमाशान, असले शांती आनी मोहिमा ताची सोबे अणभवूंक आमी तयार जावया. उबी रावया आनी आमचो बाबाड तेकाच देवा सोबे आमी जिवो करुया. सत मानतां देवा, सौर पोदेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्तांव ताच्या एकल्या आस्पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो, आंकवार मरे कांय सोरमोलो, कोच प्लातांत ताणें कोस सोंसले, ताका कुसात चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सौर पोदेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें तांक जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सवी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, वखदाचो एकठार, पातकाचें बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सर्वेस्पराचो मारो तयार करात. आनी सर्वेस्पराचो मारो म्हटल्यार आमच्या जिविताची वांकडी तिंकडी आसलेले ते आमी नीट करून देवाची कृपा आनी आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी, खालतेपणाचे सेवक आनी दूत जावन उतरां तशेंच देखीक आपले प्रजेक सडवण्याच्या वाटेन चलून व्हरून तांकां बापाचो आदार मागुया. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला, तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी सर्व धर्माच्या मनशां मदें भेदभावाची दुर्गा मोडून नीत स्वताच्या मार्गार चलून आनी शांतीन आनी एकचार बांदपाच्यो वाटो सोडून तांकां जाणवायण भर म्हूण बापा लागीं मागुया.
धर्माच्या वावरांत भेटयलो आयतार आमी सोमार उमतना सेवा धर्माच्या स्वयंभावर्त्या जिविताचे झोरेंतल्यान आमकां मेळटली कृपा घेवन आमचें जिवीत दिसान दीस पवित्रायेचो आनी देवाचे मोहिमेचो परजोड दाखोवन करतले जावन आमकां बापाची कृपा मागुया. हो क्रिस्त येण्याचो काळ आमचे जिवीत नितायर घालून देवान आमकां फावो केल्लो सोय म्हूण उपकारी काळजान वळखून ह्या काळांत देवाचें उतर आमकां आपयता. तें जिविताचे नसुर्णेक आयती रावून आनी सोम्याक घेवन आमचे काळजाचो मारग तयार करून आमकां बापाचो उजवाड मागुया. मुखार बापा ही आमची खांती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. एलिसांव लागीं लागीं पावता जायते तरेच्यो ताळण्यो आमकां आसतल्यो, जायते तरेचे वांकडे तिकडे रस्ते आमी दवरतले, जायते तरेन आमी लॉंच घेवन लॉंच दिवन आमची मोतां आमी विकती घेवंक सोदतले. तर असले ताळण्यो पयस दवरूंक बरे मनशांक प्रमाणीक मनशांक आमी विचून काडून आमकां शिकय आनी आयती कर हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेटोन एक गीत घेऊया. C24 पेज 38. मोच्या बाबा म्हणिनोय मोज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मागता तसले जावण मागात. दयाळ बापा कालच्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर कोचांनी काकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्पर पवित्र बापा सौर पदवीधरांनी सासणाच्या देवा सौर काड्यांनी सौरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ म्हणचे पोट घेवन पयली फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना
ताणें तुजें पुरविलें ओसोण पूर्ण केलें आनी सासणेक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं देर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सौ दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोस्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका हातीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक पिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातूंच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणेक कराराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या कुडासा करात. बाबाळकाचो गोठ परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. स्वर्गेस्पराक के प्रितुमेचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबापणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसणीर मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा कर मारे देवाची माई सांगाती तिजे पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूतां आनी सवयकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वचतली तर प्रामाणीकपणानूच आनी शांतीन जीव सोडवणाराक घेवंक आमच्या जिविताचो मारो तयार करूंक पापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया आमचे बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां वस आनी आमकां ताळणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी सर्वेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वतरायता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वागातांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सवेच्या वावरताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया हो जेजू आमचो सोडवणार ताचे येण्याक आमी ओतरेकून परवाशान आनी शांतीन रावता ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान आनी ताच्या येण्याक आमच्या जिविताचो मारो तयार करूंक आमकां आपयल्यान ह्या जेजूक आमच्या काळजांत शेवतात ते आमी सगळीं सुभागी सुम्या देवाच्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसाद शिवताना गीत घेऊया D17 पेज नंबर 56.
प्रार्थूया. प्रितेच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्यो. जेजूच्या कुडी रोगताच्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गेच्या देण्यांक लोक दोंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. देवाचे कृपेन काजार जाता एड्रियन फोसेका, एलियस एडविन कायतान फ्रांसीस, आंकवारपूत कायतान फ्रांसीस आनी कांता फ्रांसीस. बेलगांवचो रावता बेती. हाचे व्हंकलेचें नांव हेलिना सेल्वीन रोसारियो, आंकवारदो लेट सेल्वीन रोसारियो आनी आना नॅन्सी रोसारियो गांवांत जमशेदपूरची. दुसरीची वेलरिक जॉन फेर्नांदीस, सांकवारपूत लेट रॉक फेर्नांदीस आनी मारिया सुजाना फेर्नांदीस रेस मागोसो. हाचे व्हंकलेचें नांव मवनी क्रास्टो, आंकवारदो मार्सेल क्रास्टो आनी सुबोरिना द कॉस्टा हांचो गांवांत गोवा वेल्याचो. दुसरेची सिको साल्वादोर फेर्नांदीस, आंकवारपूत मिगेल मार्टीन फेर्नांदीस आनी क्लॅरिस सेलेस्टिना नोनीस हांचो तुवांत रेस मागोस. हाचे व्हंकलेचें नांव ट्वेला रोजेटा हेरुलची गांवांत पट्टावाडीची. तूं एके भाशेन आंकवार तूं आमची नांव येना म्हाका हांगासर बरयल्लें नांव पूण आमी वळखता सगळीं. ही पयली चीट. आयची मिसाची मांडवळ आनी तयारी केल्या आवे मारिया समुदाय ताका शाबासकी आनी दिनवास. सांजे 5 वाजता मी सिंगलेची 6 तारखेर सोमारा दीस 7:30 मी सांतोनिया योदा अर्मिंदा द सिल्वा मोदनाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास आनी उपरांत शिमेत्रेन मागणी आसतली. तशेंच मंगळारा दीस मी सांजे 8:00 सकाळीं मी 7:30 मी जुझे फ्रांसिस्को लोबो
ताच्या दुसऱ्या मोन्नाच्या वर्साचो उगडास. बुधवारा दीस परो बागयो ताकवार मारेचे दीस कोडून गोड सोमो. त्या दिसा वाचनेचे मीस बेटवेला मारिवाला तानिया फेर्नांदीस 21st बर्थडे. तशेंच सोनवारा दिसा 11 तारखेर 7:30 मीस विक्टोरिया डायस मोन्नाच्या म्हयन्याचो उगडास. येता तो आयतार क्रिस्ताण्याचो तिसरो आयतार डे ऑफ एड्युकेशन एपोस्टलेट. 8 वरांचेर मीस मांडावळ करून बागयोन दोमींग हाचो समुदाय 3:30 वाजता इगोर्जेन रेस्पेर आसतले. भायले रेस्पेर हांगासर जातले. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन सकाळीं 7,530, सांजे 3,050, सगळे मेळून 10,580. आयज पयलो आयतार देखून ह्या म्हयन्याचो PPC हाचे जबाबदाऱ्यांची जमात आसतली 20 जाल्या उपरांत. तशेंच दोतोनीच्या भुरग्यांक दोतोन चालू जाल्ली आसा, दोतोन आसतली. क्रिस्म घेतलेल्या भुरग्यांनी म्हाका हांगा दिश्टी पडलेली जाय. जावं मिसान तुमचो समुदाय आसता तेन्ना वांटो घेतलेलो वाचपाक केलेली. ही भुरगीं आतां क्रिस्माची वाडल्यांत, व्हडलीं आहात, ताका वांटो घेवंक दियात. म्हाका नाका तेणी साखिस्तीन रावलेली मिसाक. इगोर्जेन जायतो लुगार आसा वयरूय बसपाक, भितर रावत, साखिस्तीन रावं नाका. जायते जाणांनी वांटो घेतला आनी घेतात, बरें दिसता पळोवन. शाबासकी तुमकां. उबी रावया. Sorvespol तुमचे सवे आसूं. सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया G16 पेज 106.